आयज साळगांवची 9 दिसांची धुळवट साळगांवकारांक एक हो खूब महत्वाचो असो दीस। ह्या दिसा आमचे रोमट भायर सरता, सगळ्या देवळांनी भेट दिता, मागीर त्या उपरांत आमचे होमखणूय आसता। आता सकाळी फुडें आमी राष्ट्रोळ्याक नमन करून आमचो ज्येष्ठ चंद्रकांत घाडी साखळकर ह्यांनी गाराणें घालून हांगासर भूमिपूजन करून आता आमी आमच्या होमखणांक दाळप जो लाकडां दाळप सुरू केल्लेली आसा। आनी आमचे सगळे वॉलंटियर्स आमचे सगळे आमचे भाव मुद्दम हेल्प करपाक येयलेले आसा। हे होमखण दाळपाक सांजे 9:30 10 सुमार होमखणाची तयारी जातली। त्या आदी दनपारां रोमट भायर सरतले, पयलीं शर्वाणी कडेन वयतले, मागीर ते परोळेकाराल्या घरा कडेन वयतले, मागीर आक्यानसून ते वेताळाच्या देवळान वयतले, थंयसर होळयेचो नाल्ल काडटले आनी परत मागीर राष्ट्रोळ्या कडेन येवन हांगासर मागीर होमखणान वचपाचो विधी जातलो। सगळ्या जाणांक आमचे रिक्वेस्ट आसा, विनंती आसा, सगळ्यांनी शांतीन रावपाचें आनी बरे भाशेन आमची परंपरा पाळत वर्साचें हें होमखण, वर्साचें रोमट आनी धुलीवंदन शांततेन पार पाडपाचें इतलीच तुमकां विनंती आसा। आनी सगळ्या जाणांनी ह्या होमखणाक येवपाचो आनी रोमटाक येवपाचो आनी आमचो आनंद आसा तो द्विगुणीत करपाचो। देव बरें करूं। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।